आमी बाक्या कंस्ट्रक्शन, पंजीम स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इसुडा, मागीर CCP आनी PWD हांचेर एक जॉयंट कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी वर्क्स. वेगवेगळे इन्सिडंट आमी सायट केल्या, आमी फोटोय दाखयल्या की पणजेन आज परिस्थिती कशी आसा. आमकां खबर आसा की 31 तारखेच्या रातचो हळदणकर हो भुरगो मरण आयलो ताका, कारण एक ओपन डिचान तो पडलो स्मार्ट सिटी वर्क काम करतालो तातूंत भितर. हाजे पयलीं आमी पळयला रायबंद्रा एक तांचोच वर्कमॅन माती कोसळून मेल्लो. आमी पणजेन दीस रात एक्सिडेंट पळयता. म्हाका दिसता 100-150 तरी ट्रक परतले आसतले. आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब वाल्मिकी वेगवेगळ्या तरेन पणजेन कितें चल्लां तें दाखयता. आमी वेगवेगळ्या तरेन पणजेची घाणेरडेपणां चल्ले ती दाखयता. प्रत्येक जाण ओगी आसा आनी हे क्रिमिनल ऑफेन्स आसतनाय देर वॉज नो एक्शन कमींग फोर्थ फ्रॉम पुलीस. आनी ऑथॉरिटीज म्हणटाले आमी इन्क्वायरी करता म्हणून, पूण FIR नासतना इन्क्वायरी कशी करता हो एक प्रश्न आशिल्लो. म्हणून आमी आज एक फॉर्मल कंप्लेंट फायल केल्या, पर्टिक्युलरली नेमिंग दी कॉन्ट्रॅक्टर मिस्टर बाक्या कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, हीज डायरेक्टर्स, हीज ऑफिशियल्स, एनी अदर गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हू आर टर्निंग अ ब्लायंड आय. आमी आज पुलिसांक सांगला की नॉट जस्ट क्रिमिनल ऑफेन्स in respect to the death of youth which has caused, that has to be looked into. आमी आज हेंय सांगला की जे कंस्ट्रक्शन चल्लां तातूंत भितर जर करप्शन जें चल्लां ताजेरूय ऑफेन्स रजिस्टर करचे, कारण खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर इतलो लिबर्टी आसतना काम करना. अशी लिबर्टीज रोज सदांच ताजेर कितें ना कितें जायत आसता, इन्सिडंट जायत आसता, पूण खंयचीच ऑथॉरिटी तर कांय एक्शन घेना. हाजो अर्थ खंयच्यान तरी there is illegal gratification which is being passed on by this contractor to these various authorities. We have named managing director of Imagine Panji Smart City Limited. We have named CCP officials, we have named PWD officials, we have also named G-Suda officials. तातलो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा पळय तांचेर एक रजिस्टर करचे FIR, कारण तांच्या कनायवन्सा शिवाय हें जावपाक शकना. So they are directly in conspiracy or under common intention this has happened. जो act घडलो तो more particularly is an act of culpable homicide, not amounting to murder. There was culpability in it, कारण तो खड्डो ज्या तरेन दवरला तातूंत कोणीय पडपाक शकता. हे जर एका ऑथॉरिटीक समजना, हे जर ज्या कॉन्ट्रॅक्टराक समजना, नाजाल्यार सच कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट fit to carry out work in Panjim. Work is going on for last 2.5-3 years. वर्क इज बींग डन रीडन. पणजेची वाट लावन दवरल्या अशी परिस्थिती आसा की पणजे बॉम्बार्ड केल्ल्या भशेन दिसता आनी कोणूच जाप काडना. म्हणून आमी हो एक एफर्ट घेतला. वी वील ऑल्सो टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. वी आर कन्सिडरिंग अदर लीगल प्रोबॅबिलिटीज ऑफ अप्रोचिंग appropriate authorities including the Honorable High Court of Bombay at Goa, because somebody has to be accountable, somebody has to be made accountable for what is happening in Panji and in Goa for sure. सरकार जितलो जबाबदार आसा तितलो कॉन्ट्रॅक्टरूय जबाबदार आसा. म्हाका दिसता पणजेचो आमदार जितलो ओगी रावता तें आमकां कळना की कारण कितें जालां आसतलें काय म्हणून. वेदर हे टेप मारल्या ताजेर सरकारान हो प्रश्न एक येता. अथवा इट इज नॉट जस्ट हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरियस एजन्सीज आर कंडक्टींग वर्क इन पॅकिंग. स्मार्ट सिटी सेपरेट एक लिमिटेड पर्पज व्हेकल आसा, तशेंच G-Suda आसा, अशे वेगवेगळे ऑथॉरिटीज आसा. सरकार 100% 100% ह्या गोष्टीक जबाबदार आसा. तातूंतल्यान म्हाका दिसता खंय तरी नागरिकांनी एक खंय तरी जागा जावपाची. म्हाका दिसता पणजेचो नागरीक सुशिक्षीत आनी सज्ञान, पण इतलो सोशीक आसतलो हें कळना. म्हणजे इतलो पणजेचो नागरीक सोशीक कित्याक तें आमकां कळना, कारण खंय तरी पणजेच्या नागरिकान उठून भायर येवचें पडटलें की पयर जो भुरगो मेला थंय आमच्या कोणाचोय भुरगो आसपाक शकता, आमी कोणीय आसपाक शकता. पूण अशें इतले ओगी रावप की परिस्थिती हाता भायर गेल्या तरी आमी जर अशें ओगी रावत रावले जाल्यार फुडें ताजे रिजल्ट इज सेम. इट इज व्हेरी सिंपल. वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किपींग क्वायट. जानेवारी म्हळ्यार एकामेकांक हॅपी न्यू इयर वीश करपाचो दीस. पूण 1 जानेवारीक आमी पळयलें की खुबशे एक्सिडेंट जावन खुबशे सिरियस इंजरीज आनी डेथ सुद्दां जाले. आनी तशेंच एक पणजेन आमचे आदले कावन्सिलर बाब रुपेश हळणकर आनी तांची मिसेस आरती हळणकर हांच्या दोगांयचो सुपुत्र आयुष हळणकर हाजो एका स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या खड्ड्यान पडून मृत्यू जाली. आनी ही मृत्यू जाली ड्यू टू नेग्लिजन्स ऑफ स्मार्ट सिटी ऑथॉरिटीज. आमी पळयता की जेन्ना
कसलेंय रस्त्याचें काम आसता जावं तें हॉट मिक्सिंग जावं किंवा एक्सकेवेशन जावं कसलें अंडरग्रावंड सर्विसीसाचें काम जावं, सगळ्या ह्या कामाच्या टेंडरान आयटम्स आसता डिटेलिंग द सेफ्टी प्रिकॉशन्स अँड अदर प्रिकॉशन्स टू बी टेकन बाय द कॉन्ट्रॅक्टर वायल अंडरटेकिंग दीस वर्क. म्हणजे हॉट मिक्सिंग सुद्दां करतलो जाल्यार तुका ट्रॅफिक डायवर्जन दाखोवचें पडटा आनी ट्रॅफिक जे त्या रस्त्याचेर वचपाचें आसा तांकां एक सेफ वे दिवपाची आसता आनी थंय कंट्रोल करपाक मनीस दवरपाचो आसता. एक्सकेवेशन जर केलें 5 फूट 7 फूट 8 फूट जशें आमी एक्सकेवेशन पणजेन पळयता ताका वेगळे आयटम आसता. तातूंत कितले तुका लोखणाचे कितले किलो लोखणाचे बार लागतले फ्रेमवर्क करपाक, कितले स्क्वेअर मिटर पत्रो लागतलो, ते सगळें बॅरिकेडींग करून ताका सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्स दिवन रातची ताका दिसता तशें लायटींग किंवा निऑन रिबिन्स घालून सगळे सेफ्टी प्रिकॉशन्साचे हाजे टेंडरान बीड केल्ले आसता कॉन्ट्रॅक्टरान. पूण आज आमी पणजे पळयता हे कसलेच सेफ्टी प्रिकॉशन्स यूज केल्ले ना, वापरिल्ले ना, इम्प्लिमेंट केल्ले ना आनी ताज्या खातीर खुबशे इन्सिडंट्स घडले. म्हणजे गाडयांक डॅमेज, हात मोडपाचो, पांय मोडपाचे इतले भरपूर इन्सिडंट घडले. आतां रिपोर्ट जाले ना पूण आतां डेथ जावपाक लागल्या. रायबंद्रा एका लेबरराचो डेथ जालो आनी पयर जशें सांगलें बाब आयुश कळणकराचो सामकी दुखद मृत्यू जाली. आनी म्हाका दिसता इट इज नाव टायम की हे जे डेथ जाता ड्यू टू नेग्लिजन्स किंवा करप्शन, कित्याक हातूंत करप्शन एंगलूय आसता. जशें तुमकां सांगलें टेंडरान ह्या आयटमान पयशे अलॉट केल्ले आसता पूण जेन्ना टेंडर जिखपा खातीर वयर तुका 20% 30% पावोवचें पडटा तेन्ना हे सगळे आयटम इम्प्लिमेंट करिनासतना हाजे पयशे मागीर ते वयर पावता आनी ताजे कॉन्सिक्वन्सीस कोण भोगता? आमी पणजेकार भोगता.